म्हणून 10वीच्या उपरांतूच स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी भुरग्यांनी आतांपासून करपाक जाय. म्हाजे तर सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी म्हाका तें सांगता की कॉम्पिटिटीव एग्जामीक वचपाची तयारी 11वींतल्यान सुरू करा, इन्क्लुडींग द BSc स्टुडंट्स, नर्सिंग स्टुडंट्स. दे कॅन ऑल्सो आन्सर. कारण खूब जाण आमचे बऱ्याच जाणांक खबर ना की GPSC कोणी आन्सर करची. आनी जर ज्युनियर स्केल ऑफिसर एखाद्याक जावपाक जाय आसत जाल्यार एनी ग्रॅज्युएट कॅन एपियर. म्हणून BSc नर्सिंगान हांव नर्सच जातलो असो कांय ना. BSc नर्सिंगाच्या उपरांत ही कॅन बी द ज्युनियर स्केल ऑफिसर. वाय नॉट? आज होमिओपॅथीक डॉक्टर एखादो जाता, एखादो BA स्टुडंट जाता, जाल्यार तुमी कित्याक ना? त्याती म्हाजें म्हणणें आसा ही शूड बी द ऑलरावंडर. तयारी ही सगळ्या दृश्टीची आसपाक जाय, मेळटा तें काम. म्हणून आमी जर GPSC गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची जर तयारी फ्रॉम द स्टार्ट वन, कारण UP, बिहार, राजस्थान सारख्या व्हडल्या राज्यांनी आपूण IAS जातलो, आपूण IPS जातलो. तांचे पेरंट्स तांकां 11वीच्या उपरांतूच ट्युशनाक घालता आनी 5 वर्सां ते भुरगे ट्युशन करता. आमच्या कडेन तर हांगासर आमची सगळी ग्रँटीनेड इन्स्टिट्यूट आसा. मागीर पयलीं पासूनच तांकां ही तयारी करून घेवपाक कितें हरकत आसा? ती तयारी प्रत्येक चलो आसूं किंवा चली आसूं तांच्यांनी पयलींच्यान करपाक जाय. हय, हांव ग्रॅज्युएशनाच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर जातलो ही इच्छा दवरपाची आसा. आनी ती जेन्ना जाता हांव मामलेदार जातलो ही इच्छा दवरपाक जाय. ती जेन्ना इच्छा दवरतलो तेन्ना तूं कॉम्पिटिटीव एग्जाम पास जावपाक शकतलो. आनी म्हज्या सरकारान म्हाका सांगपाक खूब खूश भोगता. एवरीथींग म्हणजे हाज्या फुडें सगळें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत आयला. हाज्या फुडें सगळें गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या अंतर्गत आयला. तुमी पळयलां आसतलें की फाटल्या दिसांनी रिसंटली जाल्ली टिचर्स एग्जाम आमी दुसरेच दिसा रिजल्ट लावन क्लियर केलो. म्हणजे ताका आनी 15 दीस आनी 10 दीस लागूंक ना. नेक्स्ट डे ताजो रिजल्टूय लागलो. बऱ्याच जाणांक आपले कॉम्पिटिटीव आपूण खंय आहा हें कळ्ळें. आनी CBRTच्या माध्यमांतल्यान असो टॅलंट जो आसा पळय तो टॅलंट हो गव्हर्मेंट सेक्टरांत, प्रायवेट सेक्टरांत घेवपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशा पद्दतीची तयारी करीत रावची अशें म्हाका दिसता. आनी आज खास करून भुरग्यांक प्रावडली सांगपाक मेळपाक जाय म्हाजो कॅम्पस इंटरव्यू जालो. आनी कॅम्पस इंटरव्यू माय पॅकेज इज 4 लाख रुपीज विथ स्टार्ट हे मिनिमम. जशें प्रोफेशनल कॉलेजींनी सांगता म्हाजी पॅकेज 14 लाख 15 लाख. ही पॅकेज जी आसा पळय ही आमच्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूटांनी BA BCom आनी BSc BEd ह्या सुद्धा इन्स्टिट्यूशनांनी येवपाक कांयच हरकत ना. पण त्या पद्दतीचो स्टँडर्ड आनी त्या पद्दतीचे स्कील ही आमी डेवलप करची पडटली. आनी ती डेवलप जावपाची खरी गरज आसा. ताची जबाबदारी इन्स्टिट्यूशनांतल्या टिचरांनी घेवपाची गरज आसा. आनी ते टिचर जेन्ना ती जबाबदारी घेतली तेन्ना आमी जे आज बेकार आसा जे म्हणटा पळय तांकां बेकार उरपाची गरज ना. आमी सदांच म्हणटा की BA आनी BCom जालो, MCom जालो काय कितें करतलो ना बेकार म्हणटा. अरे MCom जाल्ल्या एखाद्या भुरग्याक बेकार कित्याक जावचो पडटा हो प्रश्न म्हाका पडटा. आनी तेय बी गोंय सारकेल्या राज्यांत. कारण म्हणजे एकूय भुरगो हो बेकार उरपाक जायना. ज्या पद्दतीचे एम्प्लॉयमेंट्स आज गोंयांत एवेलेबल आसा. म्हणून आमी आमची सुरवात ही जे प्रोफेशन मेळटा, जो जॉब मेळटा तातूंतल्यान म्हणजे तितक्या पद्दतीचो जर ताका ट्रेन जर आसत जाल्यार तो कॉलेज लेवलाचेर जावपाची गरज आसा. आनी तो कॉलेज लेवलाचेर जर ट्रेन जायत जाल्यार ताका बेकार उरपाची संद उरची ना. म्हणूनच ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत हांव बेकार आसा हें म्हणचें पडूंक जायना. म्हणून तर हांवें एप्रेंटिशीप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस केलो. आनी एप्रेंटिशीप प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान एक वर्क कल्चर गोंयांत डेवलप जावचो. कारण टिचर आसतले म्हाका सांगतालो हांव आतां बेकार आहा म्हणून. त्या भुरग्याक सुद्दां एक प्लॅटफॉर्म दिलो. घडये ताका 14,000 पगार मेळना. पण ताका आपूण टिचर जालो, आपूण MCom जालो जाल्यार ताका 1 वर्स खंय तरी एक काम कळपाक जाय. आमी एकदां पळयता आमी शिकता आनी मार्केटान कितें जाय हाज्या मदीं थोडोसो ताळतंत्र कमी आसा. कारण त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा सिलेबस वेगळो जरी आसलो जाल्यार मार्केटाची नीड कितें आसा तें नीड कितें आहा हें समजून जर शिकयलें जाल्यार ताका बेकार रावचो पडचो ना. म्हणून तर नर्सींग बेकार रावचें पडना. कारण डेट इज द नीड ऑफ मार्केटान नर्स ही रेडी जाली डायरेक्ट जाली. मागीर MCom जाल्लो स्टुडंट अकावंटंट म्हणून रेडी ताका करपाची गरज पडना. तर आमचीच आसा. आमी ताका रेडी करून अकावंटंट म्हणून धाडपाक जाय जाल्यार तो रोखडोच मार्केटान एब्जॉर्ब जातलो. ते वळखून जर टिचरांनी सुरवात केली जाल्यार म्हणजे हांवें एप्रेंटिशीप प्रोग्राम पुढच्या वर्सा इंट्रोड्यूस त्याच खातीर केलो. जेणे करून वर्क कल्चर गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीचें डेवलप जालें. त्या वर्क कल्चराच्या निमित्तान खूब जाण भुरगे नो डावट म्हाका विचारपाक येवपाक लागले एप्रेंटिशीप आपली मातशी रिन्यू करा म्हणून. ती जावची ना. कारण नवीन भुरगो एप्रेंटिशिपाक जॉयन जातलो तेणी खातीर आपल्याक नवीन नोकरी सोदपाची गरज आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना आतां होईल, समाज अभिमानी होईल, हे
हे जर आपण म्हटलं तर त्याचा वावड करणार नाही आहे. आणि जे काही जीवनात पाहिजे आज एवढ्याच संस्था उभ्या आहेत. या शिक्षण संस्था हेच आज एकमेव माध्यम समाजामध्ये राहिलेलं आहे. कारण अन्य संस्था आपण बघतोय की ज्याचं कार्य होतं पूर्वी करत होते त्या संस्था आपलं कार्य योग्य पद्धतीने करत नाहीये. आणि जे काय पुढच्या पिढीला पाहिजे ते अशाच संस्थांना मिळत आहे. त्यामुळे या संस्था जर बळकट झाल्या, या संस्था जर चांगल्या रीतीनं मुलांना पुढच्या पिढीला योग्य मार्गदर्शन योग्य संस्कार देण्याचं कार्य केलं तरच समाज हा पुढे जाईल आणि हा समाज मजबूत होऊन पर्यायाने आपला देश मजबूत होईल. म्हणून सगळ्या शिक्षणाच्या सोयी इथं उपलब्ध करण्याचं मोठं काम या संस्थेने केले आहे. जास्त वेळ न घेता या सर्व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचं, शिक्षकांचं, विद्यार्थ्यांचं, पालकांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि त्याने सदोदित जे काय कार्यक्रमात या संस्थेने गेले वर्षभर सुरू केलेल्या नर्सिंग कॉलेजच्या नवीन वास्तूच्या उद्घाटन प्रसंगी मी संस्थेचे अध्यक्ष, इतर पदाधिकारी, जे शिक्षणाचं बहुमौलिक कार्य जे सुरू आहे आणि हे उभं करताना प्रत्येकाने कमिटी असेल, परंतु पालक, शिक्षक या सर्वांनी जो काय हातभार लावला म्हणून ही संस्था आज निश्चितपणे शिखरावर जात आहे. त्याबद्दल सर्वांचे परत एकदा मनपूर्वक मी स्वागत करतोय. पाचेकर सरांनी केला गेली कित्येक वर्षाचं कार्य जे काही चालू होतं ते प्रत्यक्ष स्वतः मी डोळ्याने बघितलेलं आहे. आणि पाचेकर दंपत्य आणि इतर सहकार्यांनी ज्या पद्धतीनं त्यांनी केलेल्या परिश्रमामुळे ही संस्था आज निश्चितपणे नाव येत आहे. गेली 15-20 वर्षापूर्वी जी संस्था सुरू होण्या अगोदर आम्ही हेच बघत होतो की शिक्षणाची व्यवस्था, उच्च शिक्षणाची व्यवस्था इथं नव्हती. त्यामुळे इथनं सर्व विद्यार्थी हे पणजी, म्हापसा अशा शहरामध्ये शिक्षणासाठी जात होते. परंतु आजची परिस्थिती, जी व्यवस्था इथं या संस्थेने केली, तुम्ही सर्वांनी केली, त्यामुळे आज त्या भागाचे लोक आज या संस्थेमध्ये चांगलं शिक्षण घेण्यासाठी इथं येतात. म्हणजे आम्ही म्हणतो की उलटी गंगा म्हणजे गंगा हिमालयाकडे जात आहे असाच प्रकार तुमच्या सर्वांच्या परिश्रमामुळे झालेला आहे. अचूकपणे या संस्थेचे फाउंडर श्री गणपत पाचेकर बाबा यांची आठवण येते. त्या परिस्थितीत त्यांनी ही संस्था सुरू केली आणि त्या कठीण परिस्थितीत एक ध्येय या इथल्या आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आमच्या पुढच्या पिढीसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे ही जबाबदारी घेऊन त्यांनी त्या कठीण परिस्थितीत संस्थेच्या रोप लावून आणि आज हे रोप हळूहळू वृक्षाच्या ह्याच्यात आज पोचलेलं आहे. आणि सगळं बरोबर त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही कित्येक वर्षापूर्वी बघत होतो. त्यामुळे जास्त आनंद वाटला जातो मला झालेला आहे. आणि ज्या पद्धतीनं त्यांची संकल्पना या संस्थेच्या माध्यमातून होती, तीच संकल्पना त्यांचे मुलगा श्री लक्ष्मण पाचेकर आणि फॅमिली हा हे जे काम आहे ते पुढे देत आहे, ते आनंद होत आहे. बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोअर, फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर अशी 4 मजल्याची इमारत बनवून जाईल. साधारण खर्च 5+ CR असा. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि दोन्ही पाहुण्यांच्या मार्गदर्शनात वरद असताना आमचा संकल्प ठरलेल्या वेळात पूर्ण जातो. आणि फुडल्या वर्सा ही तारीख येवच्या पहिली किंवा ॲट द मोस्ट ह्या तारखेक त्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करपाचे आमकां भाग्य मेळचे. ज्या उद्घाटनाक परत हेच दोनूय पाहुणे आसचे अशी अपेक्षा करता, भगवंता कडेन प्रार्थना करता आणि म्हज्या पाणी एक विराम.
आजीवन सभासद आसात ह्या संस्थेचे. आणि म्हाका याद आसा ह्या कॅम्पसाक पहिली इमारत बांदता आसतना हायस्कूलची जी इमारत बांदल्या ती इमारत बांदता आसतना सुरवातीक मोडयेक ज्यो 4 खोलयो केल्ल्यो ताच्या खातीर ताणें खासदार दिली चूक 25 लाख दिल्ली. तातूंतले तेन्ना आमी 2 कॉम्प्युटर्स घेतलेले आणि उरलेले 23 लाख आमी 4 खोलयांक वापरलेले. सुरवात त्यांच्या आशीर्वादान जाल्ली आणि आता साधारणपणे हे कॅम्पस आपली ही शेवटचीच इमारत आसतली. हांव काल कोणा कडेन तरी उलयतना म्हटलें की आतां आमची शेवटची इमारत जाल्यार म्हजें ताणें तोंड बंद केलें. शेवटची कितें जाल्यार म्हटलें आमचो प्लॉट सोंपलो. ह्या प्लॉटांतली शेवटची म्हण ह्या प्लॉटांतली शेवटची इमारत आसा आणि ताका ह्या दोगांचे आशीर्वाद मेळ्ळे. डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री ते ह्या क्षेत्रात आसात. ते मदो हांगा च्या पिता आसतना हांवें तांकां म्हटलें की आमचे मनोहरभाई कुर्रीकर हे आमचे सभासद असले. ताच्या नंतर जातो मुख्यमंत्री हांवूय सभासद आसा. त्यामुळे मॅनेजमेंटाचो आग्रह आसा की ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री तुम्ही जाल्यात आणि त्यामुळे तुम्ही ह्या संस्थेचे सभासद जावचे. आणि वेळ कळीत असताना जो फॉर्म 8 म्हणला सही पे करप अशें विचारलें आणि ताणें सही मारली. बाकीचो फॉर्म तुवें भरलो. एखाद्या राज्याचो मुख्यमंत्री हांव ताचो गैरवापर करचो ना आनी तो फॉर्म प्रिंटेड आसा. पूण एखाद्याचो विश्वास आसता आणि ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो जर आपूण सभासद जावपाचें भाग्य मेळटा जाल्यार मागीर वाय शूड आय लूज दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. हे अशें दिसलें आसतलें अशें हांव म्हणटा. ताणें त्वरीत हें मान्य केलें, सही मारून दिलो आणि निश्चितपणे म्हणजे आमी ऑफिशियली जरी मॅनेजमेंट कमिटीच्या मिटिंगेक तांची अप्रुवल घेवंक जाय. पूण हांव आयच्या शुभ दिसा हांव सगळ्यांक कळीत करूंक सोदता की आयचे जे ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री आसात ते हरमत पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे आज पासूनच सदस्य लागले. म्हाका दिसता सगळ्या ताळयेपेक्षा आतांचे ताळयो मातशे जास्त आसतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.